हॉट मिक्सिंगाक हाजीर आशिल्ले आमचे मानेस्त जे कलंगूटचे नामनेचे सरपंच बाब जोसेफ सिक्वेरा, आमचे सालुजीन वॉर्ड मेंबर, आमचो सपनेश, आमचो प्रसाद, आमचो फॉर फ्रांसीस बीजेपीचो ब्लॉक प्रेसिडेंट आमचो समीर, आमचो रास्कीन वायस प्रेसिडेंट, बाकीचे सगळे मान्यवर जे हिंगा आहा, सोशल वर्कर आनी हिंगासरले वाड्यातले भुरगे, खुशी भोगता की हॉट मिक्सिंगाचें काम सुरवात जाता. हॉट मिक्सिंग करून कंप्लीट जावन एका वायट लायनी खंय झेब्रा क्रॉसिंग ऑल द बोर्ड्स रिक्वायर्ड फॉर दीस लेन हे आमी घालतले. पंचायत खूब काम करता ह्या विलेजीन. क्लेनलीनस आसूं म्हणजे स्वच्छ भारताचें काम, गार्बेज क्लिनींग आसूं, इंटरलॉकिंग पेवर्स आसूं, इलेक्ट्रीक पोल शिफ्टिंग आसूं, रोड वायडनींग आसूं, खूब काम करता. पूण तेजे भायर सरकार येवन आपूण आपल्याचे वाटेनसून जें कितें काम करूंक जाता तितलें आमी प्रयत्न करता. हॉट मिक्सिंग आसूं, अंडरग्रावंड केबलिंगाचें काम आतां सुरवात जावपाचें आहा कलंगूटान, तें आमी काम हातीन घेतलेलें आहा. कलंगूटान नंबर ऑफ एस्टॅब्लिशमेंट्स हॅव इन्क्रीज्ड आनी तितून क्लेनलीनस इज व्हेरी व्हेरी इम्पॉर्टंट बिकॉज ऑफ ट्युरिजम सेक्टर. ट्युरिजम सेक्टर हो जो आहा हो क्लेनलीनसाचेरूच वाडटलो आनी पंचायत प्रयत्न करता. पूण हिंगासरले जे शॉप ओनर आहा, जे बिजनस एस्टॅब्लिशमेंट ओनर आहा, जितके रेस्टॉरंट्स आहा, कॅफेज आहा, जितके हिंगासर गेस्ट हावजीस आहात, तेंच्यांनी पळोवपाची गरज आहा, तेणी नदर मारपाची गरज आहा की हे जागो वाठार हो क्लीन उरचो. बीच क्लीन उरतूच जाल्यार फुडें बरें उरतलें, म्हणजे बरे ट्युरिस्ट हिंगा येतले. आनी एक डिसिप्लीन घालपाची गरज आहा, बीच क्लिनींग करपाची गरज आहा आनी बीचाचे वयर जी बायलेन्स आहा त्यो क्लीन करपाची गरज आहा. बाब सेक्रेटरी हिंगा आहा, हांव सेक्रेटरी कडेन मागता की एनफोर्समेंट तूं चालू कर. जे हिंगासर बायलेन्स आहा बिचार वयता पळय त्यो जर तर मेळा उरत जाल्यार सायडीचो एस्टॅब्लिशमेंट आहा ताका फायन मार. तूं पळय बीच क्लिनींग हे बायलेन्स कश्यो क्लीन उरतल्यो, तेंचे प्रॉमिनादी म्हणजे तेंचे रेस्टॉरंटाच्या फुडल्यान आनी फाटल्यान हो जबाबदारी तेंची क्लेनलीनस आसा. तर तूं आख्खे आमी सावंतवाड्यासून घेवन येच क्लेनलीनस हो एक ड्रायव्ह म्हणून आनी तांकां एक लेटर दिवप, नॉर्थ साऊथ ईस्ट वेस्ट दे हॅव टू कीप इट क्लीन. देन बागा वील चेंज अँड गूड ट्युरिस्ट वील कम बॅक अगेन. क्लेनलीनसान खूब फाटीं उरलेले आमी आनी हांव मागता सरपंचा कडेन की आमी हिंगासर गार्बेज पंचायत 100% क्लीन करता. पूण जे जमनीचेर पडटा हिंगासर जे ट्युरिजम प्लॉट म्हणटा ताका, म्हणजे ट्युरिजम प्रॉपर्टी ती फाटल्यान वीच डज नॉट कम अंडर द परव्यू ऑफ द पंचायत, बट म्हाका दिसता खंय तरी आमीच करचें पडटलें. सरपंच डायरेक्टर ऑफ ट्युरिजमाक केदाराक घेवन हिंगा येयला आनी केदारान एश्युरन्स दिला सरपंचाक की आमी वांगडा जॉयंट ऑपरेशन करया म्हणून क्लेनलीनसाची. हें जावपाची गरज आहा. हें जायतूच जाल्यार कलंगूट क्लीन उरतलें आनी हे कंटिन्युअस उरपाक जाय. हो प्रोसेस एक दीस क्लीन केलें म्हणून जायना, हो कंटिन्युअस प्रोसेस आसपाची गरज आहा. whatever we can do we are doing, panchayat is doing, but it is left up to the owners of the restaurants and cafes and guest houses to maintain the cleanliness and discipline in the wards, that is the beach belt. Thank you very much for coming over here. सगळे मिडियाक देव बरें करूं म्हणून सोदता हांव. थँक्यू. हो दीस बरे खोशेचो. आमचे मजे MLA आसा मायकेल लोबो, तशेंच वॉर्ड मेंबर सालुजीन, मागीर सेक्रेटरी आमचो, सगळे वॉर्ड मेंबर्स आनी सावंतवाडीचे म्हजे भाव सगळे आसा. आयज खूब भोगता हो आमचो हॉट मिक्स घालता म्हणून इज अ सेकेंड फेज. आनी हो रस्त्याक हॉट मिक्स जावं आसलो कित्याक हेजेरूच कलंगूटाक आमकां खूब ह्याच रस्त्याचेर आमकां खूब रेवेन्यू येता पंचायतीक. कित्याक मोस्ट ऑफ द हॉटेल्स, मोस्ट ऑफ द रेस्टॉरंट्स are situated on this road and it is actually कित्याक म्हणटा हांव सुबेज रेवेन्यू येता, इनकम येता. कित्याक ही 24 आख्या 365 days हांगासर ऑपरेशनल आसता. सो त्या पासत हांव MLAक देव बरें करूं म्हणटा. इट इज नॉट दॅट पंचायत कॅन डू इट, बट पंचायत कॅन डू इट. बट आमी कितें केलां की हे हॉट मिक्स पंचायती कडेन करूंक जावचें ना. कित्याक हॉट मिक्स फकत MLA आपणाचे फंड हाडटा आनी
हो रस्तो आतां केला म्हणून एमएलए तुका चड आनी चड देव बरें करूं आनी अशेंच तुवें आमच्या सावताड्याचे कामांक हातभार घालपाचो तशेंच हांव मागता ही वयर आमच्यो हाय लायन आमच्यो हाय टेन्शन लायन आहा त्यो अंडरग्रावंडूय घालच्यो आनी त्या पासत इतलें म्हणून देव बरें करूं. आयज आमचो हॉट मिक्स रस्तो इटोजली एंड सेकेंड जेका हांव वेलकम करता आमच्या एमएलए मायकल लोबो, सरपंच जोझफ सिकेरा, आमचो सेक्रेटरी अर्जुन वेलीप आनी सगळे म्हाजे कलीग मेंबर्स. आनी हांव चडांत चड आमच्या एमएलए सरपंच ह्या डेव्हलपमेंट खूब करता आमच्या वाड्यार, ताका हांव चडांत चड देव बरें करूं. थँक्यू सर. तुम्ही पळयतात गोंयकारपण, गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.